2006 ह्या वर्सा पुराय गोंयांत खवदळ घाल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणाक आता 20 वर्सां जालीं। 14 ऑगस्ट 2006 ह्या वर्सा वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचें अपहरण जाल्लें। पयशा खातीर स्वताच्या इश्टाचें अपहरण करून ताच्या बापाय कडल्यान 50 लाख रुपया खंडणी घेवपाचो कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नाफिया शेख, शंकर तिवारी, जेविता रायन पिंटो आनी अल सलेता बेग हांणी रचिलो। ते उपरांत खंडणीची रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान मंदाराचो खून करून हातपाय बांदून दवरिल्ल्या अवस्थेत आर्लकेरी वाठारांत ताची कूड मेळिल्ली। ह्या प्रकरणात तेन्नाचे पणजे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक महेश गांवकर हांणी खून प्रकरण नोंद करून आरोपींक अटक केल्ली। ह्या प्रकरणात बाल न्यायालयान 23 जून 2014 ह्या दिसा मंदार सुर्लकर खून प्रकरणात रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी, नाफिया शेख आनी जेविता रायन पिंटो ह्या 4 जाणांक आजीवन बंदखण आनी दंडाची ख्यास्त फर्मायल्ली। न्यायालयान आरोपींक आजीवन ख्यास्त सुनायली। पूण आतां ह्या प्रकरणा विशीं न्यायालयात कितें चालू आसा हे विशयाचेर गोमंतकाचो क्रायम रिपोर्टर दिता अदीक म्हायती। अशे खूपच कमी मोमेंट आसता की जेन्ना कोर्ट सिस्टमाक सांगता की तुमी कितें तरी चेंजीस करपाक जाय, आनी असोच एक चेंजीस सद्या हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हेंच्यांनी सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड जो बोर्ड जे कैदी 14 वर्साची शिक्षा जांकां जन्मठेप जाता तांकां जर परत तेंचो परफॉर्मन्स रिवायव करून तांकां तुरुंगांतल्यान तेंची सुटका करपा खातीर जेन्ना सजेशन वयता तेन्ना ते सजेशन हे सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड हेच्या कडेन वयता। सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड आपलो एक रिपोर्ट तयार करता आनी त्या कैद्याची जर वागणूक ही सारकी आसा जाल्यार तेची सुटका जाली वयता। अशे काहीच मुमेंट आसता की जे मुमेंट खऱ्या अर्थान इमोशनल आनी कायदो ह्या दोगांच्या मदीं खंय तरी विचार करपाक भाग पडटा। असोच एक इन्सिडंट 3 जुलय 2026 जालो। सेंटेन्स रिव्यू बोर्डाक हायकोर्टान 2 सजेशन दिली। एक सजेशन आसलें की जेन्ना जन्मठेप भोगून कैदी भायर येता तेची सुटका जाता तेन्ना तेची फॅमिली आनी विक्टिमाचे फॅमिली मदीं एक बरेपण एक बरें रिलेशन रावचें किंवा तांकां एकामेका बद्दल राग तयार जावचो न्हू की राग उरचो न्हू म्हणून एक गूड रिलेशन दवरच्या खातीर एक मेंटली तांकां प्रिपेर करच्या खातीर एक मेकॅनिझम तयार करचो। दुसरें म्हणजे सेंटेन्स रिव्यू बोर्डाक विक्टिमाची सायड आयकून घेवपाची एक पर्याय तयार करचो जेणे करून विक्टिमाची फॅमिलीक तेंची बाजू ही सांगपाक एक संदी मेळटली। हे 2 अशे सुचोवण्यो जे हायकोर्टान सरकाराक दिल्ले आहा। सरकारी एडवोकेट प्रवीण फळदेसाय हेंच्या कडल्यान हे सुचोवणे आतां होम डिपार्टमेंटान वयतले आनी जे कितें कायद्यान शक्य जाता त्यानुसार सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड हातून थोडेफार बदल हे केले वयतले। सगळ्यांत महत्वाचें म्हणजे सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड हातून एट प्रेजेंट अशें खंयचेच प्रोविजन ना जेतून अशें सांगलें वयता की विक्टीम फॅमिली तेंचें म्हणणें कितें आसा तें आयकून घेवपाचें आनी मागीर सेंटेन्स रिव्यू बोर्डाचो एक रिपोर्ट तयार करचो। हे कायद्यान प्रोविजन ना पूण ते सिस्टमाच्या लेवलीचेर जावं शकता काय त्या खातीर एक प्रयत्न करतले अशें स्वता सरकार तर्फे जे एडवोकेट आसले त्या एडवोकेटान सांगले आनी आपूण सरकाराक ह्या संदर्भान सजेशन दितलो हे सांगलें। जेन्ना जन्मठेप जाता आनी लायफ इम्प्रिजनमेंट जाता तेन्ना जन्मठेपेची 14 वर्सां पयलींचो जो कायदो आसलो त्यानुसार 14 वर्सां ही जन्मठेपेची फिक्स आसली। जर लायफ इम्प्रिजनमेंट जाली जाल्यार आजन्म कारावास भोगचो पडटालो। शिक्षा भोगूनय तेणी थंय तुरुंगान रावप मरे पर्यंत। आतां जी केस आमी डिस्कस करता मंदार सुर्लकर किडनॅप आनी मर्डर केस, ह्या केसीन जे 4 आरोपी असले त्या 4 आरोपींक आजन्म कारावास दिलो। ह्या आजन्म कारावासा खातीर आयज तेंच्यांनी जरी 14 वर्सां त्या तुरुंगान काडली तरी आसून तांकां आयज भायर सरपा खातीर ह्या फक्त आजन्म कारावास दिल्ल्या कारणान आयज खुबशे अडचणींक सामोरे जावचें पडटा।
तातूरूय मंदार सुर्लकर हाची फॅमिली, तेचे वडील हेंच्यांनी स्वता तांकां तुरुंगातून सोडचें न्हू म्हणून इंटरव्यून केल्लें आसा. आनी आयज ही केस अशा पावड्यार आसा की न्यायालय एक तर तांकां तेंची बरी वागणूक आनी सेंटेन्स रिव्यू बोर्डाचो जो रिपोर्ट आहा तेंची वागणूकय बरी आसा आनी तेंचो वेव्हार प्रत्येका कडेन बरो आसा. आतां कोर्ट हो निर्णय इमोशनल बेसीसर वचूनय विचार करून आनी कायद्याच्या लेवलीचेर विचार करून कितें दितलो आनी ह्या मॅटरान 3 जुलय 2026 ह्या दिसान नेमकें कितें जालें हें आमी उलयतले. हांव आसा यशवंत सावंत. 2020 सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान ह्या आरोपींक तेंचो गूड बिहेवियर आसल्या कारणान तांकां सोडचें अशें सुचयल्लें. तेच्या उपरांत चिल्ड्रन कोर्टान ताका अपोज केलो. पयल्या अपोजा टायमार चिल्ड्रन कोर्टान अशें सांगलें की 14 वर्सां जी जावपाक जाय आसली ती 14 वर्सां ही पूर्ण जाली ना, त्या खातीर आमी तांकां सोडपाचेर आक्षेप हाडटा. त्या उपरांत अशें 2 फावटी आनी एक अर्ज घातलो आनी आतां हो 4थे फावटी जेन्ना सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान सांगलें की तेंची वागणूक बरी आसा, तांकां आमी भायर सोडूं शकता, तेन्ना ह्या 4थे फावटी चिल्ड्रन कोर्टानूय ताका अपोज केलो ना. कारण तेंची जी शिक्षा आसली ती शिक्षा तेणी 14 वर्सां त्या तुरुंगान स्पेंड केल्ली आसा. तरी आसून तांकां सोडपाक हो मंदार सुर्लकर ह्याच्या फॅमिली कडल्यान अपोज आसल्या कारणान ते हायकोर्टान गेले आनी 3 आरोपी हे हायकोर्टान गेले आनी त्या 3 आरोपीन हायकोर्टान सांगले की सेंटेन्स रिव्यू बोर्डाचो जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमकां सोडचें, बट मंदार सुर्लकराच्या बापायन तांकां सोडनाका अशी आक्षेप घेतलो. अशा पद्दतीचो ताणें आर्ग्युमेंट केलो की ऑन वॉट बेसीस, खंयच्या मेकॅनिझमा अंडर तेंची मेंटल स्टेट ही बरी आसा आनी ते भायर येवन सुदारले हे आमी कशा वयल्यान सांगता किंवा ते सुदारतले कशा वयल्यान, ते अशीच घटना परत करचे ना अशे वेगवेगळे मुद्दे मंदार सुर्लकर ह्याच्या एडवोकेटान ते उपस्थित केले. तिच्या उपरांत आतां ही जी केस आसा ती केस 9 जुलयाक दवरल्या. 3 जुलयाक पयली फावट अशें जालें की एक इमोशनल लेवलीचेर आनी कायद्याची बाजू सांबाळून ही केस आयकली गेली आनी स्वता विक्टिमाच्या फॅमिलीक जजान आपल्या चेंबरान व्हरोन तेच्या कडेन उलयले, तेच्या कडेन डिस्कशन केलें. तशेंच आरोपीची जी फॅमिली आसा तेंचे जे पालक आसले तेंच्या पालका कडेन ते उलयले. ते भायर वचून त्यांनी दोगांयकूय आरोपी आनी विक्टीम ह्या दोगांयकूय वांगडा बसोन आपल्या चेंबरान तेचेर डिस्कशन केलें, तेचेर चर्चा केली. आतां 9 तारीख हेचेर एक आदेश येवपाची पूर्णपणान शक्यता आसा. हेचें कारण अशें की 3 जुलयाक जवळपास सगळ्या विक्टिमाच्या फॅमिलींतले जे मुद्दे आसले ते मुद्दे विक्टिमाच्या म्हणजेच मंदार सुर्लकर ह्याच्या बापाय कडल्यान आनी त्याच्या भावा कडल्यान आयकून घेतले आनी जे आरोपी आसात ज्या 3 आरोपींनी आपणाक सोडचें म्हणून हायकोर्टान जे केलें तेंच्याय पालकांनी आपली बाजू मांडलेली आसा. एक जिवा भावाचे फ्रेंड सर्कल आनी डीजे मंदार सुर्लकर, बापूय जरी बांदकाम वेवसायीक आसलो तरी स्वताची एक ओळख म्हणून मंदार सुर्लकरान आपूण डीजे म्युजीक वाजयतालो आनी ती स्वतंत्र वळख तयार केल्ली. फ्रेंड्सांनी फोन केलो, डीजे पार्टी आसा, गेलो आनी फुडली जी घटना ती आमी पळयली. आतां हे न्यायालयान हे प्रकरण अशा एका वळणार येयलें की ज्या जाग्यार कायदो आनी मानवी संवेदना ही सद्या एकमेकां मुखार उबी रावल्या. कोर्टाच्या चेंबरान जजा समोर मंदार सुर्लकराचे वडील आनी जे 3 आरोपी आसात त्या आरोपींचे पालक हेंच्यांनी नेमकें कितें सांगलें हे फक्त चेंबराच्या 4 भिंती भितर जालें. आनी एक बाजूक आसलो तो मंदार सुर्लकर ह्याच्या बापायचो आक्रोश 20 वर्सां जाली तेचो चलो ना आनी दुसऱ्या बाजूक आसले ते आरोपीचे पालक जेंचें म्हणणें आसा की आमच्या भुरग्यान 14 वर्सां कारावास काडलो, तांकां जी शिक्षा मेळ्ळी ती शिक्षा तेंच्यांनी भोगली, आतां कायद्यान तांकां सोडपाचें. एक असो प्रश्न जो भावनीक रित्या विचार करपाक जाय आनी एक असो प्रश्न जो कायदो सांगता.
नेमके फुडें कितें जातलें. कायद्यान पळयलें जाल्यार तांकां सोडटले की भावनीक विचार करून कितें तरी वेगळो पर्याय किंवा वेगळो मार्ग काडलो वयतलो. कारण सद्या हे जे मॅटर आसा ते एक वेगळ्याच पावड्यार रावलेले आसा. जर एका गुन्हेगारान 14 ते 20 वर्सां जर शिक्षा पूर्ण केली आसात आनी तो तुरुंगान सुदारलो आसत जाल्यार ताका कायद्यानुसार दुसरी संदी दिवपाची काय, की ज्या फॅमिलींतलो एक चिराग सोंपलेलो आसा आनी ती फॅमिली आजुनूय त्या दुख्खान आसा, अशा फॅमिलीसून जी मागणी आसा की तांकां शेवट पर्यंत तुरुंगान दवरचें, ती मागणी योग्य आसा काय, हे दोनूच प्रश्न न्यायवेवस्था कितें निर्णय घेतली हे आमी तुमकां वेळेर सांगतलेच. तोपर्यंत पळयत रावत गोमंतक TV.